गोयच्या शियाळ्या अधिवेशनात व्हड कायदे मंडळान घडामोडी नगरपालिका पणजी महानगरपालिका गोवा जनविश्वास नॉन बायोडिग्रेडेबल कोयर मोपा विमानतळ प्राधिकरण ही महत्वाची दुरुस्ती विधेयकां विधानसभेत मंजूर केल्या। पळय जमनीच्या नोंदीत आणि पहिल्या सर्वेक्षण येवजणेत प्रतिबिंबित जाल्ल्यो इमारती मुखेल अधिकाऱ्यांचे फावो त्या परवानगीत बांधल्यात अशे तरेचे नगरपालिका दुरुस्ती विधेयक 2026 विधानसभेत मंजूर केले। तशेंच जमनीच्या नोंदीत आणि पहिल्या सर्वेक्षण येवजणेत प्रतिबिंबित जाल्ल्यो इमारती आयुक्ताच्या फावो त्या परवानगीत बांधल्यात अशें मानून पणजे महानगरपालिका दुरुस्ती विधेयक संमत केले। मोपा विमानतळार कंत्राटी नेमान वा प्रतिनिधित्व पद्दतीन कर्मचारी नेमपाक मेळचे म्हूण मोपा विमानतळ उदरगत प्राधिकरण दुरुस्ती विधेयक मंजूर केले। तशेंच निमणे जन विकास दुरुस्ती विधेयक मंजूर करतना विरोधकांनी बोवाळ घातलो। विधेयकाचेर सारकी चर्चा करिनासतना गडबडीत विधेयकां मंजूर करतात असो आरोप विरोधकांनी केलो। निमणे विधेयक मंजूर करीत मुख्यमंत्र्यान समारोपाचे भाषण दिले उपरांत अधिवेशनाची सांगता जाली। कलम 2 ते 5 कलम 1 शेड्यूल अधिनियम 17 प्रदीर्घ महत्त्वा विधेयकाचे पास केल्या। मुख्यमंत्र्यांनी आता विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो। मुख्यमंत्र्यांनी आता विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो। पेपर दी स्पीकर सर, I move that the bill may be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचे, जांकां जे मान्य आसा तांणी हय म्हणचें, हय जांकां मान्य ना तांणी ना म्हणचें। हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें। गोंय विनियोग विधेयक 2026 वर्सा खातीर अंदना खातीर पुरवणी मागण्या संबंधीत मंजूर जालां। गोंय मोपा विमानतळ उदरगत प्राधिकरण दुरुस्ती विधेयक 2026 मान्य जालां। 2. गोंय नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज नियंत्रण दुरुस्ती विधेयक 2026। Sir, I request to move that the motion to take the bill for the consideration, the Goa non-biodegradable garbage control amendment bill 2026. मुख्यमंत्र्यांनी विधेयक विचारात घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो। प्रश्न असो आसा विधेयक विचारात घेवचें, जांकां तें मान्य आसा तांणी हय म्हणचें, जांकां मान्य आसा हय। The bill seeks to be inserted section 5D in the Goa Non-Biodegradable Garbage Control Act 1996 so as to constitute an authority called as Goa Deposit Refund Scheme Authority to ensure reuse, recycle and proper disposal of non-biodegradable packing material for implementation of the Deposit Refund Scheme. स्पीकर सर, हातूंतल्यान सरकाराचो उद्देश एकूच आसा, पयल्याच पयली ही सुरवात करता आसतना फक्त अल्कोहोलिक बॉटल ज्यो आसा पळय न्ही ह्योच घेवपाच्यो, बाकीचो घेवपाचो सरकाराचो उद्देश ना। गोंय नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज नियंत्रण दुरुस्ती विधेयक 2026 दुरुस्ती सहित मान्य जाला। मान्य तरी ना म्हणचें, हय म्हटल्याचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हटल्याचें म्हणणें मान्य जालें। गोंय नगरपालिका दुरुस्ती विधेयक 2026 मान्य जालें। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।